तंत्रीक शिक्षणात भंडारी समाज फाटी पडला आणि तंत्रीक शिक्षणाक गोंय सरकार खूब फायदे आनी सवलती दिता, पूण आमच्या समाजांतले लोक हाचो फायदो घेनात म्हण मंत्री शिरोडकरान आपली नाराजगी उक्तायल्या. हाचो फायदो घेवन भंडारी समाजान तंत्रीक शिक्षणात मुखार येवन विज्ञान मळार आपलें नांव जोडचें, जाका लागून आमच्या समाजांतल्या भुरग्यांक उंचेल्या पदांचेर पावून नांव जोडूंक मेळटलें. 10वी आनी 12वी पास जाल्ल्या भंडारी समाजांतल्या भुरग्यांक अभिनंदन करतना मंत्री सुभाष शिरोडकरान तांकां मार्गदर्शन करून भुरग्यांक तंत्रीक शिक्षण आनी विज्ञान शिक्षणाचें म्हत्व सांगपाचो यत्न केलो. टेक्निकल एज्युकेशना खातीर जवळ 100 कोटीचें प्रोविजन केल्लें आसा आनी वाडटलें मुखार. हायस्ट स्कीम जर गोंयांत खंय आसल्यार जाय राणी लक्ष्मी 1 लाख येता. हायस्ट स्कीम फुडें गव्हर्नमेंट आमच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आसा ती म्हटल्यार फीज फॉर टेक्निकल एज्युकेशन. डबल हजार वर्साक 4 वर्सां कितले जाले 3 लाख आनी 60,000 रुपया. तुम्ही विचार करून पळयात दुसरी खंयची स्कीम आसा जी 3 लाख रुपये मेळटा म्हणटात. इट इज ओन्ली एंड ओन्ली टेक्निकल एज्युकेशन. ही टेक्निकल एज्युकेशनाचें म्हत्व लक्षात घेवन माननीय मुख्यमंत्र्यान साधारणशे 4 वर्सां पयलीं ही लॉन्च केली आसा. आज ताणें जवळ 2.5 ते 3 लाख मेळटात. जाता कितें सरकाराकडे मेळटा सगळें आमच्या मुख्य म्हणून उलयतात सांगल्या प्रमाणे, पूण आमकां घेवपाची ताकद ना. आतां हांगसर आमी साधारणशे 100 कोटी लावायला न्ही, आमचे 500 भुरगे आसतले न्ही हांगसर. ह्या तालुक्या भितर आमी 500 भुरगे आसतले जे मॅट्रिके बशीन एस धरया, जांचे मार्क कमी आसा. वॉट अबाउट देम? कित प्रोग्राम जाता खातीर? तूं शिक आयडिया, तूं शिक आयडिया तूं आनी तरणाटे प्रमुख गांवचे ना हाचे दिसांतल्यान भितर हांव सहसा समाजाच्या खातीर इतली मोठ्यान उलोवना आनी इतली स्पेसिफीक उलोवना सामकें. फर्स्ट टायम हे स्पेसिफीक करता म्हज्या गांवांत बोरी शिरोड्या पंचवाडी निरंकार हे स्पेसिफिकली करता. आनी म्हणून हांव अभिमान सांगूंक शकता म्हज्या गांवांत 350 इंजिनियर आसा. म्हजी मतदारसंघात 350 इंजिनियर्स आनी माय टार्गेट इज टू मेक इट टू 500. आनी हे 500चे एज्यूम जावन नंतर म्हजे भुरगीं जे आसा न्ही जे हांव चलयतात त्या कॉलेजांनी तांचे टार्गेट सगळ्यांक 700 जावपाक जाय आनी 1000 जावपाक जाय. बिकॉज आय कॉन्फिडेंटली नो आय नो व्हेरी स्ट्रॉंगली मेडिकल एज्युकेशन ऑल्सो गॉट बॅड. थंय आमची ताकद पावना. कित्याक गोंयांत आसातच स्टेट आसा पयली 150 आनी तातूंत आमकां मेळटले पयली ते साधारणशे 27 ते 30. 27 ते 30 खातीर आमगेर आसल्यार एखादी 500 भुरगीं इंटरसेक्शन आनी म्हणून मेडिकलाक आमच्या सगळ्याक मेळूंक शकता, जावंकूय शकता. आमकां दुसरे खंयचे मेळूंक शकता. आमकां कॉमर्स कितलेशे मेळटले, आमकां आर्ट्स कितलेशे मेळटले. शुड वी गो फॉर दॅट? आनी हो विचार जो आसा पळय लक्षात घ्यात. आमचें शिक्षण घेवन आमचे पदाधिकारी आसा पळय आमचें शिक्षण कमी आसली पूण 1% घेवन पंढरपुरा वचपाक थारावन जातात, पंढरपुरा पावतात. आनी हे जावपाक आमकां सारकी सातत्यान गरज आसा. आनी हे जे आमी प्रोग्राम करता हे आमी संघटीत जावचे म्हणून करता. आमचे भुरगे फुडें सरचे, भुरग्यांक नवीन नवीन दिशा मेळची आनी भुरगे फुडें सरून आपल्या पांयाचेर उबे रावपाचे तेणे कार्य करचे. तुम्ही जाणा गोंयच्या सरकारान भुरग्यांक शिकपाक लागून सगळे तरेच्यो सोयी केल्ल्यो आसा. 75% सुद्दां मेळ्ळे जाल्यार ताका कमी अशें जाता. 75% घेवन जर तूं खंयसर वयल्या हितून शिकपाक जर तर एडमिशनाक गेलो जाल्यार थंयसर 90% आनी 85% तेंचे थंयसर एडमिशन क्लोज जाला. म्हणजे 70 आनी 75% घेतलेल्या भुरग्यांचें कितें अशें एक तेंच्या फुडें धर्म संकट उबें आसा. त्या खातीर भुरग्यांनी शिकप, जास्तीत जास्त हें करप, पर्संटेज घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कमिटीचे आता तशेंच आमच्या माजी अध्यक्ष आमकां सांगला वचोकार की सोशल वेलफेअर स्किमी आहा. मागीर आमी एफडी पोस्ट ग्रॅज्युएटाक आमी कोर्टान गेले, खरेंच आमी कोर्टान गेले. मागीर आमी सीएमान मेळ्ळे, सीएमान आमकां सपोर्ट केलो. ह्यो खूब गोश्टी आहा सांगतलो जाल्यार. पूण तेन्ना हांव भुरग्यांक समोर बसयल्ली आमची भुरगीं आहा आतां ताका स्कॉलरशीप दितले. तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. आनी शिक्षण फुडें घेवपाक जावं 12वी आतां पास जाल्ली आहा तेंची एडमिशनूय केलां आसतलें फुडें. हेज्यो बऱ्यो
आनी आमकां कोणी सुद्दां म्हटलें आनी आमी भंडारी म्हणून सांगपाक आमकां एक अभिमान आसता जो आमी सगळे भंडारी म्हणून कोणी आमकां हिरोवपाचो प्रयत्न करपाचो ना. आमी सगळे एक संघ रावतले आनी एकी कडेन रावतले अशें दाखोवया, आमची ताकद दाखोवया.